योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. बोरी पुलार परतून घालतले डांबराचो थर. पोरूय केल्ले डांबरीकरण. पयसो नश्ट करचे परस बोरी पुलाक बांदात समांतर पूल, म्हणटा बोरयेचो पंच. खंडणी प्रकरणात 2 जाण जखमी. कळंगुटे परतून हत्याराचो हल्लो. कळंगूट पुलिसांनी उखल्ल्यो आरोप्यांच्यो गुठल्यो. 6-7-8 वेळ गोंयांत उटंगराचो पावस. कांय सुवातांनी गडगड घालत लायतलो हजेरी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. एका कथीत खंडणीची रिकव्हरी प्रक्रिया चुकीची जाल्ल्यान एक आरोपी स्वताच जखमी जालो. मात ज्या दुकानांनी खंडणीचो हो यत्न जालो त्या दुकाना मदल्या एका दुकानांतलो एक सुरक्षा रक्षकूय हल्लेखोरांनी तरसादी आनी रोड वापरिल्ल्यान जखमी जालो. मंगळारा रातीं 9:40 भर उक्ताडार 4 जाणांचेर हल्लो जालो. तोय बीन लोकांचे भर गर्दीत. 4 हिस्ट्री शिटरांक पुलिसांनी उबारून व्हेले आनी तांचेर क्रिमिनल केशी नोंद केल्यो. खाजगी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करपी 30 वर्सांचे स्वप्नील रेडकाराचेर टार्झन पार्सेकार, सुर्या कांबळी, इम्रान बेपारी आनी सूरज शेटये हांणी जीव घेणो हल्लो केल्याचें कळंगूट पुलिसांनी सांगलें. तांणी कागाळ करपाच्या दोळ्यांत मिरसांगाची पूड फाफुडली आनी ताच्या उपरांत उजव्या पांयाची माणयेर आनी उजव्या घोटयेर चॉपरान हल्लो केलो. तरसाद घेवन वचपी टार्झन नागव्याचो, ताळगांवचो सुर्या कांबळी, सांताक्रूजचो इम्रान बेपारी आनी मेर्शेचो सूरज शेटये हांकां फांतोडेर पेडणेच्यान सोदून कळंगूट पुलीस स्टेशनाच्या खाशेल्या पुलीस पथकान अटक केले. उत्तरेचो एसपी शोभित सक्सेनान पुराय म्हायती दिल्या. Last night, one incident had come to the notice of Kalangut police that there were some criminal elements who had come to Kalangut Tito and there was some disturbance going on. Kalangut police station immediately responded to that disturbance, and on the spot the staff of Kalangut police station led by PI Rapos, they apprehended one criminal by the name of Tarzan Parsekar, who is from Nagwa. Later on it was learned that there were 3 other criminals who had come here for creating this disturbance. Immediately a team under PI Rapos was dispatched to Pednem police station area where it was found that their location could be. In late night operation, the staff apprehended all 3 criminal persons who were involved and wanted in that case. An FIR is registered under 326 IPC and also under Arms Act. Further investigation and recovery of weapons is ongoing and we will take strict action. There is zero tolerance to these kind of criminal elements who are disturbing peace. It is understood that they have other cases also and we will take strict legal action against all of them. It is not correct to call it gang war. These are criminal elements who had come here and got into some sort of a fight, and we are investigating very objectively. It is too early to say about deeper investigation. Only deeper investigation will reveal other aspects, but it is not gang war. बलात्कार, खून, चोरी, घर फोडयो अशे तरेचे गुन्यांव राज्यात परत परत घडत आसात. अशा घडणुकांक लागून कळंगूटचें नांव बदनाम जालां. परतून परतून गुन्यांवगारी करप्या खातीर कायद्यात खर ख्यास्तीची तरतूद आसा, पूण जायत्या जाणांक राजकीय आलाशिरो आशिल्ल्यान ते गुन्यांवगार म्हूण सापडनासतले, एसपीन सांगलें. He is currently out on bail and he is involved in some heinous offences. He is a repeat offender. There are strict provisions in law for dealing with repeat offenders. It would not be right for me to disclose what we are going to do, but we have made up our minds. We have consulted PP and the PI, and we are going to take action so that such things are not tolerated ever again. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार. गोंय सरकारान केल्ल्या खंयच्याय रस्तो बांदकामाची वा पुलाची गॅरंटी कोणूच दिवपाक शकनात. बोरये पुलार सद्याक जो हॉटमिक्स डांबरीकरणाचो थर घालपाचो वावर चल्ला तो राष्ट्रपती आनी अमित शाह येता म्हणून चल्ला, पूण तो कितलो तेंप उरतलो हाची शाश्वती ना. दोळ्यांक पानां पुसपाची ही कामां अशी परत परत दुरुस्ती करच्या परस बोरयेक समांतर पूल उबारचो. बोरयेचो आदलो सरपंच आनी आतांचो पंच सुनील सावकारान हें रोखठोक मत. कुठ्ठाळी पुलाचें काम चल्लां, तेका लागून येरादारी बोरयेच्यान वळयल्ल्यान बोरी पुलाचेर बरोच ताण आयला. हो बोरयेचो 30 वर्सां पोरणो पूल
फाटले 4-5 दीस जाले डांबराची नवी कार्पेट घालपाक लागून पोरणी कार्पेट निखळावपाचें काम चल्लां. पोरणे कार्पेटीक फकत 1 वर्स जावन गेलां. ती पिड्ड्यार जाली. पुलाच्या बांदकामाचे लोखंडी वारांव दिश्टी पडटात. आतां खंय डांबराचो नवो थर घालतले, पूण सरकाराच्या ह्या कामांचेर थळाव्या लोकप्रतिनिधींचो विस्वासच ना. ते म्हणटात अशे तरेन लोकांक परत परत त्रास करचे परस नवो समांतर पूल उबारात. आयकात थळाव्या पंच वांगड्याक. लास्ट कितले वर्सां तुमी बोवाळ मारता की हाजे दामोर घाल नाका म्हणून, कॉन्क्रीट घाल म्हणून. हें कितले दीस उरतलें? हें म्हाका दिसता एक अमित शाह आनी हो आमचो राष्ट्रपती येवपा आसा, तो येवन असो सर उरल्यार पुरो. कारण हे सरकारी नॅशनल हायवेची कामां असली जाल्यार ही आतां की ताची गॅरंटी ते सोड, ते जेई न्ही तांगेले कोणूच तांची गॅरंटी दिवंक शकना. आमचो तो तांचे वेळार विश्वासूच गेला सांगपाक म्हणल्यार. हे फक्त लोकांचो टॅक्सा पयसो आसा तो फक्त ताचो सुराडो करपाचो ताजो उपाय आनी काय. पूण सकाळीं म्हजे कडेन जेई अमजद लश्करवाले हाजे कडेन उलोवणें जालें की तो म्हणटा मात सुद्दां जर उदक उरलें भितर तो कार्पेट म्हणटा कुरकुरीत जाता आनी इबाडटा अशें म्हणून. पूण आतां सद्या अजून पावस चालू आसा बोरये. काल सुद्दां भरपूर पावस पडला आनी ह्या दिसा परतीचो पावस जावपा आसा. तांचे म्हणणे प्रमाणे 19 तारखेक राष्ट्रपती गोंया येवपा आसा आनी राष्ट्रपतीक लागून हें सगळें कितें चल्लां तें म्हणजे ताजे दोळ्यांक उदक दाखोवपा लागून हें चल्लां सगळें. हातूंत भोंवणाक लोकांचो जो हाजो पयसो आसा टॅक्स रुपान वता तो पयसो सगळो चक्काचूर जाता हांगा पयशांचो. कोणाक पडून गेलो ना. हे बोरये पुला बद्दल आनी रस्त्या बद्दल आमी कितलेशे फावटी बोरी पंचायतीन आवाज उठयलो. आमचो पयलीं पसून एक मागणी आसा हांगा बोरये हो दक्षिण गोंयाक फोंडेच्यान जोडपी एकच मार्ग आनी हो पूल सामको इम्पॉर्टंट. हो पुलाक तात्पुरती वेवस्था म्हणजे दुसरो आनी एक पर्यायी पूल जावचो अशी आमची मागणी आसा. हो पूल रिपेर करून बरे भशेन वापरचो. जेवटेन तो आंगडीच्यान पूल जाता अशें म्हणून आयकलां, पूण तो थंयच्यान वचपाक मडगांव खूब पयस पडटलें. हे पुलाची नितांत गरज आसा आनी हे पुलाक जर अशें कितें जालें जाल्यार दक्षिण गोंयचो आमचो सगळो लिंक तुटतलो. आज PWD बोरये पुलाचे जे AC कार्पेट आसलें ते काडपा खातीर काडटात आनी हाजेर आतां अशें म्हणटा की ताजेर परत आतां DC कार्पेट घालतले म्हणून. जे पयलीं फोंड पडलेले ते फोंड तशेंच आसा, ते कॉन्क्रीट घालून पुरयतले अशें जे सोर्स आहा तांचे ते सांगतात. आनी ह्या पुलाचेर अशी गर्दी जाता की जी ट्राफीक जी उरता ती अर्द ट्राफीक जाम जावन उरता. अशें म्हणटात की हे 4-5 दिसां भितर हो जो पुलाचो जो कार्पेट आसा ते कार्पेट घालून जातलें अशें आतांच आमी इंजिनियराक उलयताले. इंजिनियर सांगताले की जातलें म्हणून बेगीन. पळोवया हो पूल जो आसा जे कार्पेट घातलें वत पडटा वताचेर ते सारकें हें जावन वता. पळोवया आतां हाजे पूण कितले दीस तें कार्पेट उरतलें हें पळोवपाची गरज आसा. गोवा दिसपा रिपोर्टर कृष्णा नायक बोरयेच्यान. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक तर सांगिल्ल्या प्रमाण रस्त्या वयले फोंड पुरोवचे, नाजाल्यार लोकांक रगडपाक पेन किलर बाम तरी दिवचे. 1 नोव्हेंबरा उपरांत खड्डे दिसचे नात अशें म्हणपी मुख्यमंत्र्याच्या साखळेंतल्या खड्ड्यांचेर साखळेचो आदलो सरपंच प्रवीण ब्लेगनान दिल्ली ही प्रतिक्रिया. गोंयचे रस्ते सध्या खड्डेमय जाल्यात. फोंड नाशिल्लो रस्तो खंयच दिसना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघातल्या साखळी वाठारांतल्या पुलारय मोठे फोंड आसात. ते विशीं ब्लेगनाक विचारले उपरांत ताणें मुख्यमंत्र्याक ताचे घोशणेची याद करून दीत ताणें आपली घोशणा खरी करून दाखोवची असो उलोय मारलो. ही सीएमाची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणपाक आमकां लज दिसता. हांव म्हणटा की इंग्लिशीन म्हण आहा स्टिचिंग टायम सेव्स 9. हे सरकारान पयलीं पावस पडच्या पयलीं जे रस्ते पाड जाल्या तेजे डागडुजी करपाची गरज आसली ती तेंच्यांनी करूंक ना. आमचो सीएम ह्या वाठारांत सदांच हांगासून पणजी वयता, डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिफरंट एरियान भोंवता. तेणें लक्ष घालचें आनी ह्या आमच्या जे हांगासरले रहिवाशी आसा तांकां मातशी राहत दिवची आनी नाजाल्यार तेणें मूव किंवा बैलींनी हेजी वेवस्था करची. आयज सगळ्यांचे कंबरडे मोडलेले आहात. टू व्हिलर्स तर अक्षरशः हाल जाल्ले आसा आनी एक्सिडेंटाक हो वाव आसा. साखळेच्या मुळाव्या हॉस्पिटला कडेन 4 रस्त्यांचेर ट्रॅफिक सिग्नल आसा. थंय जाल्यार कितलेशेच तेंपा सावन मदींच एक फोंड पडिल्लो दिश्टी पडटा. तो पुरपाक अजून PWDक मुहूर्त मेळना. निदान मुख्यमंत्र्याचे घोशणे उपरांत 1 नोव्हेंबरा आदीं तरी तो पुरचो, नाजाल्यार अभियंत्यांची धडगत ना.
सांखळे वाठारांत पळयता की रस्ता कितके खड्डे पडलेले आसा, खंयचो रस्तो खंयचो खड्डो चुकोवचो आनी खंयचो ना, ही मोठी समस्या आमच्या फुडें आसा. एक्सिडेंटाक आमी वाव दिता ह्या खड्ड्यामुळे. सांखळे आमच्या हॉस्पिटला फुडल्यान स्पीड हे घातल्या, डिवायडर्स घातल्या आनी एक खड्डो जर थंय आसा तो कितकेशेच म्हयने जाले आसा. थंयसर ट्रॅफिक जॅम जाता, थंय बस स्टॉपूय आसा आनी सरकाराचें हेजेर कांयच लक्ष ना. आमच्या सीएमान सांगला की 1 नोव्हेंबर पर्यंत आमी ह्या रस्त्यांची डागडुजी करतले, एक पॉट होल दिसपाचो ना. हे तेंचे वक्तव्याचें हांव स्वागत करता आनी सरकाराक एक विनंती करता की तेंच्यांनी बेगिना बेगीन आख्खे गोंयभर जे हे आसा खड्डे पडल्या रस्त्यार ते बुजोवचे. गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोवेकार. NSUआयन राजभवनाचेर वचून राज्यपाल श्रीधरन पिल्लायाची भेट घेतली. तांणी गोंय विद्यापीठाच्या बेकायदेशीर गजालींचेर उजवाड घातलो. रिसर्च स्कॉलर दिकांश पमाराक गोंय विद्यापीठांतल्यान काडून उडयलो. दिकांशान एका वर्सा भितर 5 रिसर्च पेपर काडले, तशेंच एक पुस्तकूय बरयलें. पूण विद्यापीठाच्या झुओलॉजी डिपार्टमेंटान ताचे कडल्यान पुस्तक आनी ताणें बरयल्ल्या पेपराचे लेखकी हक्क काडून घेतल्याचें NSUआयन म्हटलां. दिकांश पमाराक घेवन NSUआयन राज्यपालाची भेट घेतली. सहाय्यक प्राध्यापक नितीन सावंतान दिकांशान बरयल्ले पुस्तक आनी पेपरांचो लेखकी हक्क आपले बायलेक दिवपाचो यत्न केलो. पूण दिकांशान हाका हरकत घेतकीर ताका विद्यापीठांतल्यान काडून उडयलो अशें NSUआयन म्हटलां. राज्यपालान ह्या विशयांत लक्ष घालचें अशी मागणी तांणी केल्या. दिकांशा सारकेल्या स्कॉलराक तुमी काडून उडोवन कितें सिद्ध करपाचो यत्न करतात असो प्रस्नय ताणें विचारला. ही इज अ रिसर्च स्कॉलर working under a project in Department of Zoology in Goa University. He was appointed in January 2020, and he has removed 5 papers, research papers, and 1 book he has written in a year. That is the level of academics of his. And एका तेंच्यानी terminate केला. On which ground? The papers which he was written, ताजे authorship right डिपार्टमेंट ऑफ झुओलॉजीन जो असिस्टंट प्रोफेसर नितीन सावंतान ताजो रायट ताजे बायलेक दिला. सिनियर ऑथरशीप इज गिवन टू द वायफ ऑफ असिस्टंट प्रोफेसर नितीन सावंत. तो जेन्ना हेणें ऑब्जेक्ट केलें की आपलो आयडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपली आनी ताका तूं कसो ऑथरशीप दिवंक शकता, ताका तेणें टर्मिनेट केलो. एंड वी हॅव डिस्कस दीस मॅटर विथ द गव्हर्नर. आनी हेणें तेंच्यांनी लेटर सुद्दां बरयल्लो वायस चान्सेलराक, रेजिस्ट्राराक. Then Vice Chancellor had formed a 1-member committee, and 1-member committee within the university, and they have done the biased investigation. How can a 1-member committee be within the university? Because within the university जो professor आहा तो आपले faculty memberकूच support करतलो, आपले जे बाकीचे professor आहा of other department ताका support करतलो. So आमच्यांनी मागला from the governor की तू एक 3 members committee impartial 3 members committee तू constitute कर and investigate कर, because he is a student from Gujarat. He is doing research in Goa University and he has written 5 papers and 1 book. So he is an example for other students. आता Goa Universityचा rank पळयात तुम्ही 96 जाला. So if you terminate a student of such level, what message you are giving around India and around world? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. स, 7 आनी 8 तारखेक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लावये. कांय जाग्यांचेर उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार 10 तारखेर कमी चड प्रमाणात पावसाचो शिवर पडटलो. 7 तारखेक कांय जाग्यांचेर सकाळी फुडें धुक्याची कुपां दिश्टी पडटली. चडांत चड तापमान 32 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. 9 आनी 10 तारखेर हवामाना विशीं खाशेली अशी कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 60 किलोमिटरां मेरेन वाडूं येता. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.